Miane podono मान करण गाविया गीत जेसु मोगाला समयाची स्तुति करा बुकांत पेज नंबर 24 24 जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड बोंडारा आराधन तुका जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वोंडारा आराधन तुका ओंड्यारू पुयर्तोली पोणासाई दैविक तुझो मो वाडोणासाई ओंड्यारू पार तोली पोणासाई दैविक तुझो मो वाडोणासाई कृपेन तो आमकां नेटोणासाय पोवी सांगात तुझो देव आसाय कृपेन तो आमकां नेटोणासाय पोवी सांगात तुझो देव आसाय जेसु मोगाळा आजच्या या बाकी दिवसा तुझे समोर आराधन मियाने पडून आधार मागच्या या भक्ती कंचेर तुझो आशीर्वाद जेसु आमच्या कुटुंबाक तुका आम्ही समर्पिता समया तुका जावं आराधन मान आणि वगळा तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वोंडारा आराधन तुका समया तू जिवीत असो आत्मिक जिवीत आमकां लाभोवचो सर्गींच्या मनान आमकां पोसो पवित्रीनांत आपल्या एकवटांच्या समया स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तू सामचे जिणेचो एक स्तारो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तू सामचे जिणेचो एक स्तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा
तुका ये सर्वोणगारा आराधन तुका हालेलुया 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 मला समय या बघता तुझे हालेलुया आमचे मन मागणे तुका मन बोधी आमका नितळ कर निर्मळ कर समय हालेलुया 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 तुका वंदन तुका महिमा तुका स्तुती तुका जय जय तुका जिसू हालेलुया 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 अर्गा तुका समय जेसू अर्गान तुका समय जिसू बगलाब तुका समय जेसू बगलाब तुका समय जिसू स्तुती तुका समय स्तुती जेसू तुका समय जिसू मान तुका समय जेसू मान तुका समय जिसू महिमा तुका समय जेसू महिमा तुका समय जिसू आराधन तुका समय जेसू आराधन तुका समय जिसू हालेलुया 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 मोगचनो ताबोर दोंगरार रूपांतर जाल्लो आपली महिमा परगटलेलो जेसू या वक्ता आमच्या मदेगात आसर आसा खंयसर दोग वा एक म्हजे नवी संगी मेळटा थंयसर आसर आसा म्हणली खात्री सोम्यान आमकां दिल्या हांव जावन आसा बरो गोळी तुमी म्हज्यो शेळयो म्हूण सांगिल्लो जेसू हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी म्हजे फांटे म्हणलो जेसू मागा तुमी घेतल्यात म्हणून मागोंक आपोवणें दिल्लो जेसू ह्या वक्ता आमचे समोर आमचे खातीर आजार आसा कालच्या दिसा 5 वंडे 2 मसल्यांचे आजापाचे नियाळ आमी केल्लो लोकांची बिरमत पावून कळवळलो जेसू तांकां न्ही केवल आत्मीक खाण बगार दैहीक खाण दिवन दादोशी करता आनी देव दयाळ आनी काकोतीवन जावन आसा म्हूण उगडापें करता आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वेसो विशय जावन आसा आमचो पात्रोन मागण्याच्या सत्यान भरलेलो व्यक्ती जावन जेजूचो साक्षीदार जालो साक्ष दिवचें मिसांव आमकां ताणें दिलां आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना हांव देखून पवित्र एवकारिस्ताच्या रुपार तो आमचे तें येवन आमचे मारिफात आपणाकच हेरांक उगडापें करचो जेजू जावन आसा असल्या वर्त्या मिसांवाक आपोवणें लाभलेली आमी बागी जावन आसा देखून ह्या वक्ता आमचें समर्पण आमी करया म्हज्या उपरांत तुमी मागणें करचें मोगळा जेसू मोगळा जेसू आमच्या सडवण धरा आमच्या सोडून धरा उंड्या रुपाकाल उंड्या रुपाखाल कोरोस आजारसच्या कोरोस हजारसच्या आमी तुका वंदिता आमी तुका वंदिता आराधन करता आमी आराधन करता ह्या पवित्र घडये ह्या पवित्र घडये आमच्या जिणयेचें आमच्या जिणयेचें समर्पण करूंक समर्पण करूंक आमी खुशी व्हरता आमी खुशी व्हरता स्वीकार कर सम्या स्वीकार कर सम्या आमचें हें जिवीत आमचें हें जिवीत जें तुवेंस दिल्लें जें तुवें दिल्लें मोलादीक देणें मोलादीक देणें भक्तीन समर्पिता भक्तीन समर्पिता तुका आमच्या जिणयेचो आमच्या जिणयेचो संतोष आनी समाधान संतोष आनी समाधान जैत आनी सलवण्यो सैत आनी सलवण्यो निराशा आनी अत्रेग निराशा आनी अत्रेग दादोसकाय आनी असमाधान दादोसकाय आनी समाधान उणेपण आनी बरेपण उणेपण
पावन आणि बरं पावन रटावळी आणि योजना रटावळी आणि योजना आमचो वावर आणि कष्ट आमचं वावर आणि कष्ट आमची भलायकी आणि पिडा आमचे भलायकी आणि पीडा आमचे ज्ञान आणि अनुभव आमचं ज्ञान आणि अनुभव आमचे तेसाव आणि मिसाव आमचे ते सवाने मिसाव आमची सर देणे आमची सेव देणी तुझ्या पवित्र पायांतळा तुझ्या पवित्र पायांतळा समर्पित हांव. समर्पित सोम्या सोम्या तुझ्या गोपान ओपून घे तुझ्या गोपान ओपून घे आमच्या सर मोगाच्यांक आमच्या समोगाच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सत्संग्या आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमकां बरें केल्ल्यांक आमकां बरें केल्ल्यांक आमकां वायट मागिल्ल्यांक आमकां वायट मागिल्ल्यांक पोरगांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या फिरगस कुटुंबाक आमच्या पिरगस कुटुंबाक फिरगस ह्या सखांक पिरगस या जगाक आनी धार्मीक भयण्यांक आणि धार्मिक भयणींक फिरगजेचे गवळीक येवचेन पिरगजीचे गवळीक योजन संघ संस्थे संघ संस्थे शिकपा संस्थे शिकपा संस्थे आमच्या वाराड्याच्या सर फिरगजांक आमच्या वाराड्याच्या सर पिरगजांक आवडते लोकांक बावार्थी लोकांक देशच्या गवळी बापांक देशीच्या गोळी सर बापांक याजकांक सयाजकांक लायक मुखेल्यांक लायक मुखेल्यांक राजकीय फुडाऱ्यांक राजकीय पुढाऱ्यांक समाजाच्या सर धर्माच्या लोकांक समाजाच्या धर्माच्या लोकांक आमच्या कर्नाटक राज्याक आमच्या कर्नाटक राज्य आमच्या भारत राष्ट्राक आमच्या भारत राष्ट्रात तुका भक्तीन समर्पित तुका भक्तीन समर्पित तुझ्या मोवाळ मोगाच्या सावळेंत तुझ्या मोवाळ मोगाच्या सावळेंत आमकां शाबीत आमकां शाबीत राख आणि सांभाळ राख आणि सांभाळ जातो कृपाळ देवा दातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो आमचेर पडो आमेन आमेन ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಗೀತ ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಪಾನ್ 131 ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸೋ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸೋ ಯೇಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ
ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಅರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ जे कितें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आनी जे कितें तुमी मागोंक वेतात त्या विशीं तो बापाक पयलेंच कळीत आसा बोवा पुरबायची उतरां समाधानाची जेजून आमकां फोव केल्यात देखून ह्या वखदां उगडे आमचें खालसां मना आनी गाव्यांत हें गीत माधुर तळ्यान आमी सुम्याक अर्शितांव तुमच्या बुकांत आसा की ना गोत्तुना उबे रवया आमच्या संगता तुमी मेळा ಪಾನ್ ಸಂಕು 391 ಸಮ್ಯಾಕ್ ದಿನವಸಿಯ ಬುಕಾನ್ आमी सोम्याक अर्सिया ताच्या नावाक रंगीत संगीत वाजोवया ताची विचित्र कृत्यां आमी नियाळ्या तळयो पेटोवन भक्तीन गीतां आमी गाव्या मधुर तळ्यान आमी सोम्याक अर्सिया ताच्या नाळाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्यां आमी नियाळ्या तळयो पेटोवन भक्ती गीत आमी गाव्या सर्वेच पोरान रचला सर्गाणी संसार ताचे तावन येता आमकां आदार आपले सावळेन तो आमकां दवरता वायटा वेगणाळी आमकां निवारता आपले सावळेन तो आमकां दवरता
वायडा विघ्नानी आमकां निवारता. सर्वेस पर देव आमचो दयाळ काकुळदार. रागा जावं सवकास मोगान मारपूर सकला पडलेल्यांक आदीन मोकळटा. आपल्या भक्तांची मागणी आयकाता. सकला पडलेल्यांक आदीन मोकळटा. आपल्या भक्तांची मागणी आयकाता. सर्वेस पर देव आमचो राजवट चलयता. राजवटाचे ते शस्त्राक पडटा. अनाथांक विधवींक तो सांबाळ व्हरता. अन्याय जालेल्या नीट करून देता. अनाथ विधवींक तो सांबाळ व्हरता. अन्याय जालेल्या नीट करून दिता. मधुर ताळ्यान आमी सोम्या करशिया. ताच्या नावाक रांगीत संगीत वाजोवया. ताची विचित्र कृत्या आमी नियाया. ताळयो पेटोवन भक्तीन गीत आमी गावया. मधुर ताळ्यान आमी सोम्या करशिया. ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया. ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया. ताळयो पेटोवन भक्ती गीता गावया. ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गावया. देवाचे उतार आमच्या जिणेक उजवाड आनी प्रेरणादायक जावन आसा. तांचो दैवीक उतार मार्काच्या वांजेलांतले 2 अध्याय 1 ते 12 ओळ आमी आयकुया. जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतार परगटून आसतना 6 जण एक आरेगाराक ताचे सरशें उखलून आयले. पूण लोकांचे केटी नेमती ताका जेजू सरशेन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरेगाराक तो न्हिदोन आसल्या अंतुळना समेत वयर तावन ताणें सकला देंवयलो. तांचो बाबार्थ पळोवन जेजून आरेगाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां मोगसाली. तवळ थंयच बसून आसल्या ससऱ्यां भितरले थोडे आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय एर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंततात म्हणून जेजू आपल्या मनान तक्षण जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां बोगसाली म्हणचें की वा उठ तुजें आंतोळून घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. तो आरेगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजें आंतोळून घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें आंतोळून घेवन जमो जाल्ल्या सगठ्या वयचेर बायसन गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जालें आनी देवाक वर्णून, असलें आमी येदोळूच देखलें ना म्हणा लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देखन बसा.
एक घडीभर दोळे धांपेन आमी बसया. हेच्या उतराचेर नियाळ आमी करया. सोम्या सांगी आमी आसां जशें बेथनियांत मोरी जेजू सरशीन बसून ताचे उतार आयकतली तेच मनोभावाचे आमी जावया. जेजून आपल्या परगड जिणे वेळार लोकांच्या भावार्थांत 2 उसारण्यो केल्ल्यो. पयल्या सुवातेर थोड्यांचो भावार्थ ताणें स्विकार करून तांकां अभिनंदन पटयलें. ओरतो तुजो भावार्थ बाबा भयणी म्हणलें. आनी दुसरें जावन आसा उण्या भावार्थाच्या न्हू, उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. आज आमी आमकांच विचारूंक पावो जेजू तर म्हाका भेटात तर म्हज्या भावार्था विशीं कितें सांगात. हेचे सुवार्थेन आमी आयकलें 4 जण आरेगारा पिडेस्ताक पाखें उक्तें करून जेजूच्या पांयां तळा दवरतात. ही तांची भावार्थाची करणी देवाक जेजूक मेसवाता. आमी जायते बुटी जायत्यो बऱ्यो करण्यो केल्यात, भावार्थान केल्यात, सेवा आमी दिल्या, बरें उलोवणें आमी उलयल्या, बरो संबंद आमी दवरला. कित्याक आमी क्रिस्ती भावार्थाचे व्यक्ती. भावार्थाचें देणें पवित्र स्नानांत आमी आपणायिल्लें तें उर्जीत करूंक आसा, तातूंत वाडावळ जोडूंक आसा आनी हाका एक आदार जावन आसा आमचे मागणे मोगाचें. आज तुमी जर तर ह्या पवित्र तळार आयल्यात त्याच इराद्यान तुमचे जिणेचें आत्मीक बरेपण आसून तुमच्या जिणेंत खरो भावार्थ आसा करूंक, आसलो भावार्थ तीर करूंक आनी तसो जेजू क्रिस्तान तुमकां आपयलाय म्हणीत. आयलेल्या तुमकां तो रित्या हातांनी पाटी धाडिना. ताच्या परगड जिणे वेळार कोणाकच सोम्यान रित्या हातांनी पाटीन धाडलें ना. पिडेस्तांक गूण करूनच पाटीन धाडलें, पातक्यांक तांची पातकां बुगसून पाटीन धाडलें. तर आमकां आमचे पातकां बुगसून आमच्या कुडींत आसची ती पिडा गूण करीन अशें पाटीन धाडीत गी खंडीत ना. पूण आमकां मागण्याचो स्पिरीट आसा जाय. मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार सोम्यान. देखून मोगाचें न्हू जायते बुटी आमकां मागूंक कस जातात. मागणें देवा लागीं संबंद दवरचें एक विधान जावन आसा. देखून तें अशेंच आमकां कळी जायना. आमी प्रयत्न करी जाय, त्या विशीं दिल्लें शिका जाय. देखून मागण्यांत आमी वांटेली जाल्यार मात्र खरें मागणें शिकोवंक साध्य आसा. देखून बसून आमी गावया गीत सोम्या आमकां मागूंक शिकय. तुमच्या बुकांत आसचें ना, पूण आमच्या सांगाता तुमी म्हणया. सोम्या आमकां मागोंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक शिकय. सर्गी बापाक आमकां दाखय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय. सोम्या आमकां मागोंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक
उलोंक शिक सगळी बापा काम कांदाक खुशी तुझी पाळूंक शिक काळजादारा उक्ती करू सोम्या आमकां मागोंक शिक मना आमची उबारू सोम्या आमकां मागोंक शिक आमचेच खोशे इन्कार करू बापा खोशे कल्ती रावूंक सदां अशें मागोंक शिक सोम्या आमकां मागोंक शिक बापा लागीं उलोंक शिक सगळी बापाक आमकां दाख खुशी तुझी पाळूंक शिक माया मोगान सदांची सोम्या आमकां मागोंक शिक सुकलेल्याचे गुण्याव बोगसून सोम्या आमकां मागोंक शिक ताळणे सदां जय सोडून पातकीची एक पाड करू सदां अशें मागोंक शिक सोम्या आमकां मागोंक शिक बापा लागीं उलोंक शिक सर्गी बापाक आमकां दाख खुशी तुझी पाळूंक शिक सोम्या आमकां मागोंक शिक बापा लागीं उलोंक शिक सर्गी बापाक आमकां दाख खुशी तुझी पाळूंक शिक आमच्या आध्यात्मिक जिवितांत आपणा पासत न्ही बगार हेरां पासत करच्या मागण्याक विनवणेक चड अर्थ आसा देखून आयच्या सुवार्तेन आमी पळयलें त्या सौग जाणांनी आरेगार पिडेच्याक देवा जेजू समोर आण दवरता आसतना तांची विनवणी जावन आसली ह्या पिडेस्ताक गूण कर सोम्या म्हणून आमी आमचे पासो सदांच मागता पूण हेरां पासो ती मागूंक आमकां उलो आसा हेरां पासत आमी देवा लागीं विनंती करूंक जाय मोगचे न्हू पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता देव आमी हेरां खातीर केल्ले मागणे आयकता धाकल्याक उत्पत्ती ग्रंथांत अब्रामान सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां पासत देवा लागीं विनंती केल्ली आमी जाणाव निर्गमन ग्रंथांत मोईचेन देवा विरोध उपराटलेल्या इस्रायल परजे पासत देवा लागीं विनंती केली
मातेवाच्या वांजेलान जेबेदेवाच्या पुताच्या आवयन आपल्या दोगां पुता खातीर जेजू लागीं विनंती केली. खानान गार्न स्त्रियेन आपले धुवे पसवत जेजू लागीं विनंती केली. पेद्रून आपले सासू माई पसवत जेजू लागीं विनंती केल्ली. जाहिरान आपल्या सेवका खातीर जेजू कडेन विनंती केली. एका बऱ्या मनशाक जेजून गूण करच्याक लोकांनी जेजू सचीन आपोवन हाडिल्लें. दोळ्यांक दीस लाबोवच्याक थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू सचीन हाडलें. मार्तान जेजू लागीं मरयेन आपणाक कुमो करचे विशीं विनंती केल्ली. शतापतीन आपल्या साकराक बरी भलायकी लाबोवच्याक जेजू लागीं विनंती केली. तितलेंच न्ही, काना नागरी लग्न माटवान मरयेन वायन उणो पडिल्ल्या वेळा जेजू लागीं विनंती केली. एसर धाकले हेरां खातीर केल्लें मागणें आमच्या मुखार दवरता. ह्या वक्ता मौन रावया आनी आमचे लागीं मागूंक विनंती केल्ल्या खातीर तांच्या गरजां खातीर थोडो वेळ मागणें करया. आमी मागता आसतना देव आमच्या लागींच आसता म्हणलें चिंताप घेवन गव्या गीत. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. सोम्या ह्या वक्ता ह्या पुण्या स्थळार जायते वावराडी आसात.
जायते यात्रेक आसात तांणी आशा दवरनासली तर ते सवां तांकां दयेन फावो कर म्हूण आमी मागता. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸೋಡಿ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸೋಡಿ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. आपल्या परगडचिने वेळार जेजू साबारांच्या कुटुंबाची भेट करूंक गेल्लो. बेथेन्यांत लाजरस मार्ता मरियेच्या त्या कुटुंबाक ताणें भेट केल्ली. जायतें बरेंपण त्या कुटुंबाक ताणें फावो केलें. प्रत्येक तरान लाजरस मरण पावल्या वेळा परत भेट करून ताका पुनर्जीवन करून त्या कुटुंबाक ताणें फावो केल्लें. जक्केवाच्या घरा खाली आपणाक जेजू पळोवच्या खातीर रुकार सोडले. त्या जक्केवाच्या घरा जेजू गेल्लो आनी ताचो संतोष दडतो जाल्लो. तातूंत ताणें उद्गारून सांगिल्लें, 4 वांट्यांनी हांव फाटें दितां लुकसाण केल्ल्या व्यक्तीक म्हणून. 1 वांट्यांनी ओके, 2 वांट्यांनी ओके, 4 वांट्यांनी.
तितली दादोस काय ताका भोगली आनी सोम्यान सांगलें तें उतार समाधानाचें ह्या घराक बाच्या बी आयल्या मातेवाच्या घरा जेवणार गेल्लो जेजू आनी तोच जेजू हर एका पवित्र एवकारिस्ताच्या मिसाच्या वेळा एवकारिस्ताच्या रुपार आमच्या काळजांत आयिल्लो आमच्या घरा येता आमच्या कुटुंबाची भेट करता आनी मागण्या मारिफाताचें आजारपण आमी वळखूंक शकता बऱ्या करण्या मारिफात जेजूक आमी हेरांक आजार करूंक शकता बऱ्या उलोवण्या मारिफात बऱ्या संबंद मारिफात आनी ताका पुराक जावन आसा आमचे मागणे मोगाचें देवाचे उतरा प्रकार जियेली जिणी सार्थक जिणी जावन आसा मागण्या मारिफात न्ही केवळ आमचो भावार्थ मगर हेरांच्या भावार्थाकी आमी प्रेरण दिवंक शकता देखून आज सांगातान पाटी वेत आसतना सोम्या तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण मागणें करून गावया गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 133 133 ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರೋ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ Hallelujah 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 ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ Hallelujah 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 ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ
ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು, ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು. ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tu ka samaya Yesu, Ergan tu ka samaya Yesu, Uglab tu ka samaya Yesu, Mahima tu ka samaya Yesu. Mahima tu ka samaya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dekan tibigalya. या पवित्र तळार येऊनच्या सर यात्रेका बसत पिडेस्तांक बसत आमच्या मध्ये गादासच्या भावा बहिणी बसत आम्ही मागया. आजकाल नमुन्यावर पिढा सोडूनच असा आम्ही जाणव. वैस आणि वैद्यकीय क्षेत्रांत परिणता सडल्या तरी सर पिढेंक संपूर्ण गुण करचे वखत ना. ते आसा जेसू लागी मात्र. आता आम्ही सर पिढे संगतीर देवा लागी विनंती करया. आपल्या बहिणी मिरियमा बसत मोईचेन विनंती केली, हे देवा हांव तुका प्रार्थीता दया करून तिका बरी कर म्हणे गाण्यान पुस्तक. लोक थोंट्यांक पांगल्यांक तांच्या आंतुळण्या समेत वाटे सलांनी आनंद व्हरतले. तांच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणे आत लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून परत दिले आणि जेजूचे आंग वस्त्र आपडलेले सगळे बरी जातले. तर आता तोच जेजू पवित्र एवखारिस्ताच्या रुपार आमच्या मध्ये आसा. सर पिडेस्तांक गरजेवंतांक जेजू समोर आमी हाडया. तुमची जबाब सोम्या जेजू तांकां गुण कर. Jesu tangka gun कर. मोतीचे पिडेन कश्टांच्या भावा भयणींक, Samya Jesu tangka gun कर. खातीचे पिडेन कश्टतेल्यांक, Samya tangka gun कर. ताळ्याच्या पिडेन वळवळतल्यांक, Samya tangka gun कर. हाडांच्या पिडेन रडतेल्यांक, Samya tangka gun कर. सिरांच्या पिडेन अस्कत जाल्ल्यांक, Samya tangka gun कर. काळजाच्या पिडेन कश्टतेल्यांक, Samya tangka gun कर. पोटाच्या पिडे दुखीन रडतेल्यांक, Samya tangka gun कर. लिव्हराच्या पिडेचे संकष्ट भोगतेल्यांक, Samya tangka gun कर. कॅन्सराच्या पिडेचे वळवळे सोंसतल्यांक, Samya tangka gun कर. डायबिटीस पिडेन अस्वस्थ जाल्ल्यांक, Samya tangka gun कर. हातापायांच्या गांठीची दूख सोंसतल्यांक, Samya tangka gun कर. इतर विश्व आणि समस्ये फूड करतल्यांक, Samya tangka gun कर. गर्भकोशाच्या समस्यांनी रेवोडलेल्यांक, Samya tangka gun कर. भुरगीं नासतना एकसुरपणान खांगल जाल्ल्यांक, Samya tangka gun कर. सारकें खांब नासतना वळवळतल्यांक, Samya tangka gun कर. विविध तरेच्या पिडेन वळवळतल्यांक Samya tangka gun कर. आमच्या गरजां खातीर प्रत्येक तरान मागया. या पूर्ण तरार येतल्या सर यात्रेकांक Samya tangka gun कर. आमचे ते आसचे पिडाच आमकां सोसून व्हरच्याक आमकां गुण कर म्हण मागया. Samya tangka gun कर.
आमी देवाच्या हातान खालती आनी अस्कत भुरगीं आमकां गूण करून सांबाळ म्हूण आमी ताचे लागीं मागया. आशिर्वादाचे आखरेचे मागणे ह्या वखदां आमी करया. हांव तुमकां तें मागणें शिकयतां, तुमी म्हज्या उपरांत म्हणचें. मोगळा जेसू, मोगळा जेसू, आतां आमी तुजे पवित्र आशिर्वाद तुझे पवित्र आशीर्वाद घेवंक तयार जाल्या. देवंक तयार जाल्या. आमची मनां तुज्या आराधनान तुझ्या आराधनान आनी दैवीक उतरान आणि दैविक उतरान उसवाडल्यांत. आमची काळजां तुज्या स्पिरितान भरल्यांत. तुझ्या स्पिरितान भरल्यान तुजे संगी हो एक घंटो व्हडा भक्तीन आनी मागण्यान करसूंक तुज्या स्पिरितान आमकां फावो केले. आतां तुजें कृपाळ आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या जिविताचेर. तुज्या आशिर्वादाच्या बळान फुडल्या दिसांनी आमी चड उर्बेवंत आणि धैर्यवंत जातेल्या. तुज्या आशिर्वादान आमच्या मोतीक कुडीक आनी आत्म्याक शांती आनी भलायकी लाभो. आमी मोतींत चिरूक जायशें, कुडींत सुडसुडी जायशें आनी आत्म्यांत कुरपेत बरी जायशें. आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तुज्या आशिर्वादाचो परिणाम आमचे मुखांतर आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर शेजाऱ्यांचेर वर्गांत आसच्या सन्यांचेर फिरगस कुटुंबाच्या सन्यांचेर आख्या पवित्र सभेचेर आमच्या भारत राष्ट्राचेर पडोवन दी म्हणून खालतेपणी मागता. सदांच आमी तुजे तें जियेशें आनी तुज्या जिवितांत आमी वाडाशें आमकां कुरपेन दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Gavia git edevara sacramenta. Itiavoda sacramenta sestang naman koroya. Bawartaci Bornivia Zeshe Bapa Zeshe Buka Ulasani Stutiza Podvi Maima Sasna Eka stalian sita Tuka dogacha spirita Samasami navata. Amen. Prartuya. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा आसतोय आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
हेमिस अर्गमें सावन दिता विलियम शर्मिळा आणि विल्शॉन डिसोजा कारकोल्टावन वेलँडर मिरांदा आपल्या सल्मा दिसाक उद्यावर सिसिलिया अल्वारिस आणि कुटुंब बोंदेल क्लिफर्ड आणि रीन रेगो आणि कुटुंब बिचई हेलेन गोम्स कणाचार सुहान मस्करेनस बळकोंचे कॅल्विन आणि फिओना कोडियाळ डेनिस क्वाड्रस आणि कुटुंब शिरवा जेसन नोरोना आपल्या 24 वर्षाच्या जन्म दिसाक बेळमाण प्रमिळा रेगो कारकोल्टावन जोलिंटलिस UK हेमिस विशेष ते सावानी रादू 2 मिस दिता लविना पाऊल वामंचूर फ्रांसिस अनिल सल्डाना बचपे आयरीन मतायस शिरवा आयचे मुर्दोमू मन्विता मतायस दुपत कट्टेवाडो जेसन आणि जॉयस्टिन मेंडोन्सा पेर्नाल आमच्या गरजा सवे आमचे गरजो समेक आम्ही समर्पण दिवया आणि आम्ही साच्या बलिदानांत फौद बरे वांटो घेवच्याक आणि आम्ही आयती संचाक पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावया. देण्याच्या दातरा कृपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा अज्ञापोत वेदारा देण्याच्या दातरा कृपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा अज्ञापोत वेदारा सन्वाईन तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन भर म्हाका देव तुका सेवा सन्वाईन तुझ्या भरमोणाक मोच्या कृपेन भर म्हाका देव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा अज्ञापोत वेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा अज्ञापोत वेदारा पेज संतोषान उल्लासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या खालसा धन्य तुका भेटयता विस्तारात आमकां नवें रचन केला सभेत आमकां नवें मिसांव दिला तुझ्या उपकारांक दर्गा वाडयता तुझी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतर आयकूंक येता संतोषान उल्लासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता
बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाच्यानो एका कळसाचे आणि एका मनाचे जावन ह्या युकरिस्तीक बलिदानांत वांटो घेवंक आमी सांगातां जमल्या. आज आमी सान लोरेसाच्या मानाक तिसऱ्या दिसाचे नोवेन संभ्रमतां. आयच्या नोवेनाचो विशय मागण्याच्या सक्तेन भरलेलो. आमच्या जिवितांत येवच्या सर्व कश्टां आनवारांचेर, पिडेशिरेचेर, नाना तरांच्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक बळादे खातीर मागणे. जेतना भावार्थान आनी मागडले आमकां मेळटा म्हणल्या भरवशान आसता, तेतना ताचो फळ आमकां खंडीत मेळटा. सान लोरेसाक रोमाच्या चक्रवर्तीन कठीण कश्ट दोतोणेक वळख करून कायलीन जिवेंत भाजल्या वेळार तो ताचें धैर्य सांडिना. मागण्या मुखांत्र कुरपा जोड घेता आनी मार्तेरांचो कुरो सोडूंक पावता. आज आमी प्रत्येक जावन कुटुंबा पासत मागता. आमच्या कुटुंबांत दिसपट्टें मागण्याचें वातावरण आसा कन देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरून हर एकली मागण्याच्या सक्तीन भरलेली जावन परिवर्तन जावं जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मागण्याच्या स्पिरितान शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर सुम्यालागचे मोक्षाने मागून सांगाता म्हणया. ओबतकी सर्पद्विदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो हांव सरण सांगता. मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें हिमत काम केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वस्तूक बगे वचदान संकवार मरये सगळ्या देवदां आनी मुग्धान आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठरा देवा लागीं विनादी सर्पद्वेदार देव आमची काकत करूं आमची बदगां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या न्याया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजो ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या
उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्यो पवित्र सांगातीन देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया मोगळा बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन बागेन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कश्ट मोरान सोसून महिमे वोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि मागण्याच्या स्पिरितान ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ आनी करपा दी आमच्या समया तुज्या पुता जेसो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सामुएलाचे पयल्या पुस्तकांतलें वचप. शिलोंत ताणीं जेवन पिवन जाल्ल्या उपरांत अन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दरवात्या कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच कंतीभरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गळोवन रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचें दळदिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतलो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे ओंठ हलतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितीर रावतली? तुजो दाकांसोरो पयस कर. अन्नान जाप दिली, ना सैबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकासोरो जावं हेर सोरो पिवंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार उमतिलें इतलेंच. तुजी साकरणी एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली. एलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दाया लाबोव. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेलें दिसूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान ओढल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो
ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा उर्वी म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जावं. कश्टांतल्यान ओडल्यान कोट्या मनशांक सर्वेस्पोर पाठ करता. संवसारान तांचो उगडासच हाळवून सोडटा. नितीवंताच्या भोबेक सर्वेस्पोर काण दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां हाणवारांतली निवारता. कश्टांतल्यान ओडल्यान कंती दुखीन भावडतेल्यांक सोमी लागीं सासा. बरवसो खांडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पोर राखता. ताच्या गोपांत हासरो सोदलेल्यांक तो केदी शिक्षा लावचो ना. कश्टांतल्यान ओडल्यान आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली. कश्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली. Sommet som vi bien. Alléluia, 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 Alléluia. तुमकां मेळ्ळो तो आत्मो. तुमकां देवाची भुरगीं करता. आनी देवाक हब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशे करता. Alléluia, 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 Alléluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. मार्क लुका प्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक पुढे जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें जातस सिसा मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, सम्या जुआवन आपल्या सिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें मागा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आनी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. मुंदरून जेजून सांगलें, हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात,
सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमच्या मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका इच्छु दीत. खोटें जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितलें चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतार हे वाकानी तुका क्रिस्ता. सालारेसाच्या पांया तळा येवन मागण्यान आयचो दीस करसूंक आशेवच्या मोगाचनो. 2004 इसवी हांव मंगळूर DSTGच्या कुलशेखर लागीं आसच्या शक्तीनगर फिरगे जेंत आसलो विगार जावन. भुरग्यांचें रजे शिबीर आसा केल्लें, रेजिडेन्शियल राती रावंक. आनी दुसऱ्या दिसा सांजे राती 10 वरांचेर म्हाका थंयच्या फिरगेजेच्या उपाध्यक्षाचें आनी वाड्यान तो गुरकार फोन आयले. तो म्हणालो, फादर हांगा एक स्त्री एक जेवसार लागला, जेवसार तिच्या आंगार आयला, तुमी येवन मागणें करीजे म्हण. अब्बा हांवें म्हणलें दोळावें तशें कांय केलें. ये फादर हांव आसा, तुमी मागणें करा म्हणालो. एक स्टॉल, एक वांजेल आनी पवित्र उदक आगमेन घेवन गेलो. भुरग्यांक सांगलें तुमी हांगात रावा, हांव आत्तां वचून येता म्हणून. घरा भितर सरचे तर जोर केलें म्हाका, तूं कित्याक हांगा आयलोय? ओगेत रावलो. उपाध्यक्ष म्हणालो, भियेनाकात फादर. मागीर ताणें तिच्या शेंडयेक धरलें. शेंडयेक धरून फादर तुमी मागा म्हणालो. पवित्र पुस्तक तिच्या ताळवेर दवरलो. कांतारां मळी 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 आगमेन शेणयलें. 2 वरां जाता आसतना 10 ते 12 वरां जाताना थंड पडली. इल्लो पेंड आयलो बायर तोंडांत. गुरकार म्हणालो, फादर आतां इल्लें रेस्ट करया. ती बसली आनी तिची चारित्र्या तिणें सांगली. बेसांव मागलें तिणें. ताचे उपरांत हांव इगर्जेक गेलो. थोड्या वर्सां आदीं शिरवा फिरगेजीचें व्हडलें फेस्त आसलें. आतांचो उपाध्यक्ष ताच्या घरा ताणें म्हाका फेस्ताक जेवणाक आपयलें. हांव गेल्लो आनी थंयसर ताणें थोड्या हिंदू कुटुंबाक जेवणाक फेस्ताक आपयलें. एक जोडें आशिल्लें थंय. अशें उलयता आसतना तो म्हणालो, फादर तांकां भुरगीं नात, भुरगीं जायनात, तुमी मागणें करा म्हणालो. जाय गे म्हाका. मागणें केलें आनी त्या उपरांत सदांच इल्लें मागणें तांचे खातीर उडास कर मागणें करतलो. 1 वर्सा उपरांत खबर आयली. ताणें सांगलें, फादर तांकां भुरगें जालां, तुमी येवन तांची भेट करचें म्हूण. आजुनूय वचोंक जावना म्हाका. मोगाचें न्हू, जायते पटी आमकां हर एकल्याक मागण्याची सकत आसता देखून आमी हेरां खातीर मागलें देव तांकां दिता. हो जावन आसा आयचो संदेश. आमच्या मागण्याच्या सक्तेन चालवर आसा बरी. आमी जर तर हेरां खातीर मागल्यार देव तांकां दिता.
आपोस्तलांनी जेजू लागीं 2 विनवण्यो केल्ल्यो. आईची पयली विनवणी आईच्या सुवार्थ्यान आमी आयकली, सोमी आमकां मागोवंक शिकय. लुकाचो वांजेल 11 अध्याय पयली ओळ. आनी एक विनवणी ताणें केल्ली आसा, सोम्या चडय आमचो बाबाट. लुकाचो वांजेल 17 अध्याय 5वी ओळ. आयच्या सोम्यान कशें मागणें दिलें? आमच्या बापाचें मागणें. मागण्या पैकी श्रेष्ठ मागणें जावन आसा पवित्र eucharist मोगाचें न्हू. तातूंत आमच्या बापाचें मागणें आमी वापरता. आमच्या बापाच्या मागण्यांत 2 भाग आसात. पयलें देवाचे महिमा गावची, स्तुतीची, ताच्या नांवाक ओडवी गावची. आनी दुसरें आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणचें. आनी सांगात आस भोगसनाच्या स्पिरितान मागचें. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, अन्ना म्हणल्यार त्या स्त्रियेन मागणें केल्लें. ती सोरो पियेल्ल्या बरें दिसताली एलीक. पियोवचें बंद कर गे, कितलें पियेताय म्हूण तो ताणें सांगल्यार ही म्हणाली ना हांव पियोंक ना, हांव बापा लागीं मागतां. जर तर सर्वेस्पर देव म्हाका एक पूत दीस जाल्यार ताका हांव देवाक समर्पीत करता म्हणून. जेन्ना हांवें सेमिनारीक वचूंक मोन केलें, म्हज्या माय लागीं वचून हांवें सांगलें, माय हांव सेमिनारीक वेतां, पुता हांव येंस मागोवन आसलें म्हणून. हांव येंस मागोवन आसलें. म्हज्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी एकल्यान तरी पाद्रीपणाक वचत जाय म्हणून. हांव गेल्या उपरांत म्हज्या भयणीन म्हज्या भावानी मागोवंक सुरू केल्लें. आनी ह्या जाग जाताना ताणें सगल्यांनी सांगलें, आमी तुजे खातीर मागलां पाद्रा बाबा. आमी मेळिल्ल्या कडेन आवय बापाय लागीं सांगचें, तुमच्या भुरग्याक धार्मीक मेळाक धाडा, पाद्र्या जावंक सिस्टर जावंक धाडा. ताणें सांगचें कितें कोत्ताय, फादर हांव मागणें करनासा, देव म्हजें मागणें आयकतलो म्हणटात पाप. पूण भुरग्यांनी मोन करिचें न्ही गे. जायते पडी तशें घडना जावंक पुरो. तरी पूण देव ताच्याच मांडावळी प्रकार पवित्र सभा चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू. पवित्र स्थानांत आमकां भावार्थाचें देणें, पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां. तें आमी उर्जीत करून मागण्याच्या सक्तेन भरलेले व्यक्ती जावन साल ओरेसा बरी आमी हेरांक बरें करूंक आसा. आमी जावंक पावतले हांव हातेरां मोगाचें न्हू, देवाच्या काकुतीची, देवाच्या कुरपेची, देवाच्या आजापाची. जेजून केवळ मागणें करूंक शिकयलें मात्र न्ही, आपूण देवाचो पूत तरी ताणेंच मागणें केलां. ताका गरज आसली की म्हणलें सवाल. पयल्या सुवातेर जेजू पवित्र स्नान घेवन 40 दीस आनी 40 राती मागण्यान करचिता. लुकाचो वांजेल 4 अध्याय 2 ओळ. मागणें करूंक तवळ जेजू दोंगरार चडिल्लो. लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 12वी ओळ आमी वाचता. एक पटी जेजू वरे विंगड सुवातेर मागणें करनासलो. लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 18वी ओळ. ताबोर दोंगरार मागणें करनासतना जेजू रुपांतर जाता. लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 29 ओळ. जेसेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. लुकाचो वांजेल 22 अध्याय 29 ओळ. आनी निमाणें कुर्सार उमकारता आसतना ताणें सांगलें तें मागणें. लुकाचो वांजेल 23 अध्याय 34 ओळ. बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात नेनान. आनी त्याच सोम्यान आमच्या बापाच्या मागण्यांत पातकांचे बोगसाणे विशयांत लिखलां. बोगसाणे दिनासतना मागणें करूं जायना. आमच्याच पातकां खातीर आमी बोगसाणे मागा जाय. तवळ मात्र मोगचें न्हू, आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक साध्य आसा. मागा तुमी घेतल्यात म्हळा सोम्यान न्ही, सोदा तुमकां मेळटलें म्हणा न्ही, बोडया तुमकां उक्ते जातले म्हणून. हांव बेंगलोरांत प्रांतीय मठार सेवा दित आसतना धर्मसभेचो मुळावो समुदाय म्हजे सांगात एकलो साचेताक वावुरतालो एनिमेटर.
म्हजे लागीं बरें मोबायल आसलें 4,000चे झोलो म्हणून टच स्क्रिनाचे, ताचे लागीं ते व्हडल्या मांडाचे नोकिया ते 4 पुटे तापडल्या उपरांत उक्ते जातले. ताका हांवें अशें म्हळें, बाबा जर तर म्हाका कोणी एक मोबायल गिफ्ट जावन दिल्यार हांव तुका दितां म्हणून अशें सांगलें उलयता. बेंगलोरतान वर्ग जावन उडपी DSC घेत आसतना म्हाका फेरवेल जावन एक मोबायल दिलें. आतां हांवें खालें करचें, तें कोणाक दिवचें? ताकाच दिवचें. ताका आपयलें, हाळें हांवें तुका ट्रेनर येताना सांगिल्लें न्ही, आं जर हे मोबायल म्हाका गिफ्ट जावन मेळ्ळा तूं आनी घे म्हणून. कन्नडान म्हणालो, ಎಂತ ಫಾದರ್ ನೀವು, ಎಂತ ಏನಾಯಿತು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ म्हळें. मागीर त्याच व्यक्तीन निमाणे येवन म्हळें, म्हाका एक 10,000ची तुर्ताची गरज आसा, दिवेत घे म्हणून. 10,000 म्हणटाना इल्ले व्हडले अमावंट न्ही, दिले. हांवें दिताना ताका सांगलें, जर तर कोणी म्हाका 5,000 गिफ्ट जावन दिल्यार तुवें म्हाका खाली 5,000 पाटी दिल्या जालें म्हळें. मंगळुराक एका रेस्पेराक आयिल्लो बेंगलोर तावन, आनी त्या रेस्पेर जाल्या उपरांत व्हंकले केल्या पार्टीन म्हाका 5,000 रुपया एनवलपान घालून दिले. आतां हांवें खालें करचें? ताका सांगायचें न्ही, सांगूंक पटवूं ना, तरी पूण सांगलें हांवें. म्हळें अशें अशें म्हाका 5,000 मेळ्ळ्या, तुवें खाली 5,000 पाटी, आतां तुमी मीस जाल्या उपरांत पयशे विचारूंक येनाकात. ओ पाद्राक उदार म्हणसो आमी विचारलें दिता म्हणून. मोगाचें न्हू, मागा तुमी घेतल्यात, हां आमी खाली देवा लागीं मागल्यार पावना. म्हजो शेजारी मागता आसतना, म्हजो फेलो मागता आसतना आमी दिवंक आहा मोगाचें न्हू. ते येवन बोडयत आसतना आमी दार उक्तें करूंक आसा, स्वागत करूंक आसा. ते सोदता आसतना तांकां आमी दाखोवन दिवंक आसा. हें केल्यार मात्र जेजूचें दैवीक उतार पूर्ण जाता मोगाचें न्हू. मागतना आमी कशें मागचें म्हणून सोम्यान सांगलां, तुज्या कुडा भितर रीग गुप्ती मागय म्हळा, व्हडलो आवाज करीचे म्हणना न्ही. मातेवा सुवांजेल 6 अध्याय 6 बोल जायतें बडबड नाकात म्हणून सांगलां. मातेवा सुवांजेल 6 अध्याय 7 बोल म्हणटा, आपणा लागीं मागचें, आदींत तुज्या गरजांची देवाक कळीत आसा. 6:8 मातेव. लूक 11:2-4 आमच्या बाबाचें मागणें आज आमी आयकलें. मॅथ्यू 26:41 जागे रावा आनी तुमी ताळडेन सांपडान अशें मागणें करा. म्हळ्यार विविध रितीन सुम्यान आमकां जागयलां मागणें कशें गरजेचें म्हणून. फ्रुटफूल प्रेयर म्हणटा ताका. मागणें कितें करता गे म्हणल्यार सवालाक जवाब. मागणें आमच्या कुटुंबाच्या बोवारी देवाच्या रक्षणाची वोय घालता. अ प्रेयर क्रिएट्स ए फेन्सिंग अराउंड आवर फॅमिली. प्रेयर ते देखून केदाळ देवाच्या रक्षणाची वोय आमच्या कुटुंबाच्या बोवारी आसा. कोणेंच आमकां वायट करूंक जायना. तांणी लिंबू उडोवन दीत वा गुमांगल्लो कुवाळो उडोवन दीत कांय जायना. नथींग कॅन ट्रबल अस. पूण मागण्यांत आमी घट आसाचे. मागणें आमकां कितें करता, कस सोसूंक प्रेरान दिता मोगाचें न्हू. जर तर लॉरेस खायलीर आपणाकच बाजूंक सोडलें तर ताणें मागण्याचें बळ, मागण्याचें सकत ताचें तें आसलें. जायते जण कळ्ळें मनीस सांताच्या पोंडा लागीं वचून मागतात. आल्फोन्साच्या पोंडा लागीं मागलें आसा, तांची रेलीक आसा, त्या रेलीक आपडून मागणें करतात. दुसरें सेवेक आमकां प्रेरान मेळटा मोगाचें न्हू. हांगासर वाड्या जमत जाता न्ही, थंयसर मागणे आनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी सेवा हाती घेवची. शांती समाधान मेळटा. संबंध जिवाळ दवरता देवा लागीं आनी पेल्या लागीं आमचें मागणें बोगसान्याक प्रेरीत करता. शांतीचें आमकां साधन करता. मादा तेरेजान सांगिल्लें तें उतार आसा मागण्याचो.
व्यक्ती वैगी न्ही म्हूण आमी पारखूंक जाता. ती म्हणटा मौनपणाचो फळ मागणे, मागण्याचो फळ भावार्थ, भावार्थाचो फळ मोग, मोगाचो फळ सेवा आनी सेवेचो फळ शांती. जर तर म्हजें तें म्हज्या बोवारी म्हज्या कुटुंबांत शांती वळता तर आमी जावन आसा मागण्याच्या सक्तेन भरलेली मनशां. तशेंच जावं दी म्हूण मौनपणी इल्लो वेळ आमी मागया. मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार सुम्यांक आतां आमी सर आमची प्रार्थना देवा समोर ताच्या मुखांत उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या पापा साहिबाक, सर गवळ्यांक आनी धार्मीक भावा भयणीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. क्रिस्ती कुटुंबाचें महत्व उखलून धर. देवाचें येवजण जारी करच्यांत तांकां तूं उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत सर मनशां कुळा मदें आसले द्वेशाचे संकली तुटोवंक माया मोगाचे राज बांदून जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां मोगाची आनी भावार्थीची केंद्र जायशें कर. तशेंच कुटुंबाच्या हर एका संद्यांनी मागण्याच्या सक्तेन भरून पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान भरून भावार्थी बरीत कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागणे आनी देवाच्या उतराच्या स्पिरितान आमची कुटुंबां भावार्थान वाडूं. कुटुंबांत उपजल्ले हर एका समस्ये शांत समाधान निवारूंक कुटुंबाच्या संद्यांनी प्रामाणीकपणी वावरिशे तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सान लॉरेन्स बसिलिकाच्या आल्तरीचे कामां बेगीन संपोवंक जाय असो सहकार लाभय. सर्वांच्या कुमकेन हें काम यशस्वी बरीच जावंक आनी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक तुज्या काकुलतीचो दैवीक अनुभव जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येकोरिस्ताच्या मेजा बावरे हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या कुटुंबांत मागण्याक पयलो जागो दिवन देवाक मानवा सारकी जिणी जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांत आसच्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सणां खातीर तशेंच ह्या पुण्य क्षेत्राक विविध रितीन दान दिवच्या दाण्या खातीर मागया. बापा तुजे समोर भावार्थान आज आमी उसारली सर प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. आमच्या दिसपडत्या जिणेंत तुज्या कृपेचो आदार आमकां निरंतर लाभय. जो जी येताय रास वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पेज नंबर 1. आयल्या बापा काणी कुकेपू निशाणी ही मोगाची त्यो भक्ती हाडू. मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळून चाराय खुशी ताबून येवून तुजी उची आयल्या बापा काणी कुकेपू निशाणी ही मोगाची त्यो भक्ती हाडून. मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळून चाराय खुशी ताबून येवून आमच्या बापा हे सर तुका ओपून
जेवण सोन्याचे जेवण परदेशी सासोवे अमृत केले आता जेवता सोन्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती पोटाचे उडवाय उघडा साठा जेवण सोन्याचे जेवण परदेशी सासोवे अमृत केले आता जेवता सोन्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती पोटाचे आमच्या बापा हे तुका आता तुझ्या खान हे दीत आंगला मेच्या जीवी अज्ञातांच्या आमच्या बापा हे तुका ओपून दिता हातात तुझ्या खान हे दीत आंगला मेच्या जीवी मोगाचे नमोचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाऊन दे म्हणून मागत हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आगावाक सरस परत मानून घेऊ प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जीविताची वाट आपली करून बागेन लॉरेन्स जमनीन ओंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जीवाची या संसारात पर्वा करीनसतना रक्तसाक्षीच्या मरणावर मायमे भोन जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो या समानान आम्ही संसाराच्या सोडवण्याचे पासत आमचे जिवीत आता तुका भेटोवन दिता जेसू ख्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची खाल जाऊ बहारुया सर्वेश्वरातई उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतई आम्ही तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीसो आणि हा आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुझ्या रक्त साक्ष्यान जेजूच्या पावलांनी चलोन आणि आपले रगत वरून तुझी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तू घट करताय आणि अशी आमच्या अस्कत काय क्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं तुझे बोळ संपूर्ण पर जळता देखून सर्गीच्या देदूतां भक्तां संगती आम्ही प्रथमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात ओ सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून येदेने पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगेच्या आदी जेसून उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेच परी जेवण जाता जेसन काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्यासे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात एमोच्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्णेक खरचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले एमोच्या उगडासां करात. बावाडतासो घोट परगटोव्या सोम्या जेजू आमी हो ओंडो काता आणि हे काल्सिंतले पियेता इतले पोटी तूं वैभवानेस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुणार जिवंतपणाचो आज आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो इसरोणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमो समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा लेसली आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. एक घडी बोर मावरून आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्याचो उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागत्यान मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये सांगाती सांजुजे ते सोपती भगवंत धर्मदूत संत आंतोन सालोरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तान बापा गुलो मनशी केलें प्रार्थन भक्तीन भेटोवया. आमचे बापा सतींच्या नाम पवित्र Samkayo, Tigashi Sagasatchi Sonsransa, Amso Sportogras Asakandi, Anayam Chelsea Moshita, Sasham Chimpatka Mugus, Anayam Kantalin Pododinaka, Podwaitan सर्वेश्वरा सर्वायतनले आमकां नेबार दया करून ह्या जिवितान सोंसके आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेनात रेगतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. मोग सुगुर्त सोन एकामेका शांती पटोवया. शिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुत. देवाचे शिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुत. देवाचे शिये तू संसाराचे पाप काढता
संसार शांती ओतो जेसू देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळेच्या जेवणाक आपण लबन हांगसर समजल्या मसमेस्त सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मोचे काळजा प्रकाश पांक जिबितांतलो काळोख निवडाय दैवी सत्तेन वाग जिसू तुये मोचे काळजा प्रकाश पांक जिबितांतलो काळोख निवडाय दैवी सत्तेन वाग जीवन ते सर्गीचे आत्मे गटाय देवचे Orte moche Sal santo caseunche Cevante sargiche Atme gatai deuche Orte moche Jesu, dolog Jesu, oण्यारू पार काळजान राव Jesu. जेसू तुये मोजे दय काळजा प्रकाश पांक जिवितांतलो काळोख निवडाय दैवी सत्तेन वाग प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगळा बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणावरवी बागेन लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुरसुडीत कर. गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्का राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. मागण्याच्या सक्त्यान बरोवन आमी तुजी खुशी पाळूंक आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक आमी संभ्रमलो विशय कुटुंबा बसवतो.
मागणे आणि मागण्याच्या सक्तेन भरलेलो म्हणल्या विशयाचेर आराधन सलोनवरून मिसाचे बलिदान भेटून अर्थभरीत रितीन संदेश दिले मनादीक बाप हेराल्ड पेरेरा फिर्गस याजाक खाणाजार तांकां विगार बापाचे आणि तुमचे नावी देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आणि लितुर्जीची जबाबदारी घेतल्या काडेबेट्टू वाड्यागारांक देव बरें करूं. भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बेसिलिकाच्या अभिवृद्धीक आर्थीक कोमक अर्गा मिसा त्या सामाची मिसा वा हेर कितें मिसा दिवंक आसा तर तुमी बेसिलिकाच्या स्टॉलाक थंयसर संपर्क करचे. थंयसर बेंजार केल्ले सर्व आत्मीक वस्तू लभ्य आसात. आत्मीक समालोचनाक दनपारां उपरांत कावन्सिलिंगाक याजक लभ्य आसात पूण तुमी पयलेंच अपॉयंटमेंट काण घेवन येवचें. कुमसारा खातीर आनी वांजेल रजारा खातीर याजक दफ्तराच्या वेळार लभ्य आसात. जेवण इगर्जेच्या त्या कुशीन मांडून हाडलां. सर्वांनी जेवण दोशी जावन वचूंक आमची खालती विनंती. दयेकारण नितळाय सांबाळा. पावसाच्या वेळार इल्लें उदक थंय आसतलें निसर नाकात. बजिलिकाच्या येवजणे खातीर तुमचें दान तुमी दिव येता. अल्तरेक आयिल्लें दान जूडी पिंटो बॉम्बे 500 रुपये, मगदलेन डिकॉस्टा होन्नावर 5000, जीवन आणि अनुपम मेंडोन्सा किरें 10,000, सिल्वेस्टर मॉनिस आल्लीपादे 2000, हॅरी कुटिनो आणि कुटुंब मुंबई 1000, फ्लोरिना आल्बर्ट डिसोसा अलंगार 1000, नावना कमोण काणाजार तावन 10,000, नावना कमोण आजेकर तावन 5,000, सेबेस्टियन फर्नांडीस आणि कुटुंब मणिपाळ 10,000, विक्टर क्लारा वर्गीस मुंबई 1000, लिओ जो डिकॉस्टा मुडबिद्रे 10,000, विल्सिटा लोबो पेर्नाल 2000, नावनाका म्हण मुंबई तावन 2,500, गिल्बर्ट नाझरेत आणि कुटुंब कालातूर 1000, नावनाका म्हण पलडका तावन 500, अनिता तावरो मुंबई 5,000, बॅप्टिस्ट कोलासो मुणकूरू 5,000, लॉरेन्स डिसोजा आणि कुटुंब बेळबाई 3,000, जेन्सिन कॅल्विन डिसोजा बेळा 5,000, विन्सेंट लविटा आणि सायरा सल्डाना मियार 1,000, विल्किन्सन आणि विक्टर मिनेझस मुडबेळे 1,000, गॅब्रियल सिक्वेरा पलडका 2,000, प्रवीण लोबो आणि कुटुंब मोगारनाड 1,000, आल्बर्ट पेरिस आणि कुटुंब कुलशेखर 5,000, नावनाका म्हण मुंबई तावन 2,500, फ्रांसिस आशा हासना तावन 1,000, नावनाका म्हण शक्तीनगर तावन 2,000, नावनाका म्हण वसई मुंबई तावन 50,000, रॉबर्ट लोबो शिरवा तावन 500, सैमन डिसोजा आणि कुटुंब मुंबई 1,000. मोगाचनो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 9:15 तेर्स 10 वरार सक्रामेंताचें आराधन आणि 11 वरार मिसाचें बलिदान. ताचे उपरांत नोवेन आणि जेवण आसतलें. ऑगस्टाच्या 9 तारखेर आयतारा 10:15 मिसाचें बलिदान. ताचे उपरांत आराधन नोवेन आणि जेवण आसतलें. ऑगस्टाची 10 तारीख सांत लॉरेन्साचे तारीखेचे फेस्ताचो दीस. त्या दिसा सकाळी 3 मिसां आसतली. 8 वरार, 10 वरार आणि 4 वरार. 9 वरार आमी गवळी बापाक स्वागत करतले. 9:15 वरार क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाचे आशिर्वादाच्यान. 9:30 वरार बेजिलिकाच्या सांक्तुवरीक बुन्यादी फातर दवरप. 9:40 वाती वांटप. 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उडपीचे गवळी बाप भेटयतले. नोवेनाचे आणि फेस्ताचे मुड्दोम तास 600 आणि फेस्ताचे फिरजेंत 100,000. फेस्त मीस 500. नोवेनाच्या दिसा तावन फेस्ता पर्यंत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसतली. जेवणा बाबतीन कोणायकी प्रायोजक जावंक वा वंतिके दिवंक आसा तर तुमकां भरपूर अवकाश आसा. येवच्या ब्रेस्तारा म्हळ्यार पल्यान पोरवां ब्रेस्तारा विशेष काणिकेचो पुरशांव आसतलो. ह्या पुरशांवाक जेवणाच्या बाबतींत गरज पडच्यो वस्तू जावंक पुरो तांदूळ, नाल्ल, दानी तुमी हाडी येता. फाल्यांच्या दिसा एवकरिस्ताच्या बोळान पोशीत जाल्लो म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले आनी मुखेल्या पासत मागतले. मनादीक बाप रोहन मस्कारेनस सहायक फिर्गस विगार संतगट्टे प्रधान याजक जावन आसतले.
सर्गींच्या बोधायळा बापा प्रत्येक रीतीनं या तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक तुका आमी अर्घ दिता सालोरेसाच्या विशेष मानाक आनी भक्तीक हांगसर उदारपण दाखयल्ल्या सर्व लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल विशेष जावन मुर्दोम आनी फिरजेन जावन आमकां सुदारसिल्ल्यांक तुज्या बेसावांनी बर तांच्या जिवितांतलो काळोख आनी अंधकार तूं पयस कर आनी ह्या वातेचो उजवाड सदांच तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांनी पेटय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. उबे रावया नोवेनाचें गीत आमी गावया. तहान नांव हा पयला न्ही मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो मन्विता मतायस धूपदकट्टे मन्विता मतायस धूपदकट्टे. जेसन एंड जॉयस्टीन मेंडोन्सा पेर्नाल जेसन एंड जॉयस्टीन मेंडोन्सा पेर्नाल. कोणाची नांव आसून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 154 154. ताळे उबार उरपेन गावया मोगा परिमित पेबाक नावाड्या फावो केल्ल्या कामकां सालो रे सकट ताळयो पेटोवन गितां गावया. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसा ना प्रायज पावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयकमचें कालतें मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बावार तिर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां तें कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबड्या आदळत्यांक पिडेशेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसाराक विस्तारूं दी. आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. ब्रेन सर्जरी सक्सेस जाल्ल्या खातीर जागेचे समस्ये पर्याय जाल्ल्या खातीर दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभिल्ल्या खातीर जोविटा म्हणल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी सस्ना. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी सस्ना. सांत लोरेसाच्या मजतीन ह्या तिसऱ्या दिसाच्या नव्याना वेळार आमच्यो गरजो आमची आशा आमचे आत्रेक कुटुंबा खातीर मागणे आनी सर मागण्याचे बळान सर आमची कुटुंबां आमच्या आत्रेक आमची आशा फळादीक जावं. वो एक जागो मागण्याचो जागो देवान विशेष तरान सांत लोरेसा मरिफात आयिल्ल्यांचे मागणे आयकलां. देवान कृपा काकूळत आनी बावडतांत वाडशें केलां. सर वायटांतावन सुडका लाभशें केलां. पिडा शिडाक गुण केल्या त्या सर मनान धरून आमी आतां मागया. 30 आनी 6 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन 12 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभच्या खातीर 4 जाणांचें पैण बऱ्या तरान जावच्या खातीर 11 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावं 6 जाणांची गॅस्ट्रीक एसिडिटी 13 जाणांची कॅन्सर पिडा
तेगांचो ताप गूण जावचे खातीर LFT MRI ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मेडिकल पास जावंक तेगांक PR मेळचे खातीर साल दोरसाच्या मजतीन मागया. सोमिया मागोंग शिख 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 सोमिया मागोंग शिख. सांत लोरेसाच्या मजतीन 5 जाणांचे बें पयस सोसूंक ग्लुकोमा रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक एका तरणाट्याक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक भायर पडलें या बायतावन व्हेल्लें कोणें भांगार आसा तें दिवंक पांय कामचे रावंक विजा रिन्यूवल जावंक स्कुलाक परमिशन मेळोंक आज इंजिनियर कॉलेजीचें एडमिशन आनी तशेंच क्लास सुरू जाता बऱ्या तरान ती जावंक 21 जाणांक बरें काम मेळोंक 11 जाणांक विजा मेळोंक 9 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक दुबाव तावन पयस जावंक चोरी जाल्ले भांगार पयशे पाटी मेळोंक 9 जाणांचे बिझनेस बऱ्या तरान जावचे खातीर सांत दोरसाच्या मजतीन मागया. चिन्यनीरा जाताना रीते पणते बोगताना सोमिया मागोंग शिख पंती दुखीन बुडताना दुबावतो दोस्ताना सोमिया मागोंग शिख मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तो मागोंग शिख मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तो मागोंग शिख. सांत लोरेसाच्या मजतीन 8 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक गुडका सिगरेट ड्रग्सांतावन सुटका मेळोंक एकल्याक वर्क परमीट मेळोंक 7 कुटुंबांक समाधान शांती मेळोंक 6 जाणांक परगांवांत काम मेळोंक 4 जाणांचे पॅनकार्ड दूख बावळो दूख एलर्जी किडनी समस्ये 1st ग्रेड आनी 2nd ग्रेड लिव्हर आनी किडनीन सुटका मेळोंक 2 मदलो मनस्ताप पयस जावंक मालयका सोसायटीन इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोंक फ्लॅटान बरी मोलाक विकून वचोंक जीवराज म्हणल्या भावाचे रेडिएशन सेशन बऱ्यान जावंक ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर 13 जाणांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे खातीर 5 जाणांक मतीक समाधान मेळचे खातीर सुरवात केल्लें काम त्याच प्लॅना प्रकार आखेर जावचे खातीर काम परमनंट जावंक घरांतली वाळय नपयस जावंक वाट्याचे समस्ये सारके जावचे खातीर आर्थरायटीस थायरॉयड गांठी दूख पाय दूख गूण जावचे खातीर दोगांची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन देवा बापाच्या वर्त्या स्पिरितान आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजूच्या नांवान आमी मागया. कुटुंबान समाधान नासताना मोण आमची कुसखाताना सोमिया मागोंग शिख जिवितां चंचल जाताना कंगल जावन बसताना सोमिया मागोंग शिख मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंग शिख मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंग शिख. सोमिया मागोंग शिख सोमिया मागोंग शिख सोमिया मागोंग शिख
सोमिया मागोंग तेगा भुरग्यांनी सुडाळ उलोवच्याक एकल्यान वायट इस्तका सोडूंक घर बांदपाचें काम पंथाक पावोंक 16 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक एकल्याक PFचे पयशे पाटी मेळोंक कान गेल्ले भांगार पाटी दिवंक एकलो भाव मणिपाल हॉस्पिटलांत आसा ताका बरी भलायकी मेळोंक 5 वर्साच्या भुरग्याक भलायकी पाटी मेळच्या खातीर ऑटिझम पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर नाना तरांच्या बंदडेन बांदपासांत आसल्याक सुटका मेळच्या खातीर कुटुंबांत समाधान शांती मेळोंक कुटुंबांत एकवट मेळोंक कुटुंबांत बरेंपण मेळोंक घोव बायलां मदें समाधान मेळोंक माय मांवां मदें समाधान मेळोंक बाबां मदें भयणी मदें आसलो मानसता पयस वचोंक कुटुंबांत असले आमाल पेवणे वायट संवयो पयस वचोंक कुटुंबांत मागण्याचे बोळ सडी जावं भावार्थ वाडोवंक आनी वागोवंक येवकरिस्ताच्या तें येवकरिस्ताच्या बळान जियोंक एकामेकाच्या माया मोगान जियोवच्या खातीर मागया दिसपडत्या ग्रासा खातीर आमी मागया आमचो दिसपडतो ग्रास देव फावो करून दी आमचें काम व्यापार वहिवाट वेव्हार बऱ्या तरान जावं परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडांक बरेंपण मेळोंक ह्या 9 दिसाच्या नव्या नामारी फात नवेन धरल्यांच्या आत्रेक आशा सान लोरेस बापा लागीं वर्तोवं दी जेजू क्रिस्ताच्या वर्त्या नांवान मागलो उपकार स्पिरिता मारी फात मेळोवं दी ह्या पवित्र तळाक येवच्या हर एकल्या भावर्त्यांक भक्तिकांक देव आशिर्वाद दिवं दी आमच्या ह्या जाग्याचे आनी खंयचेच समस्ये परिहार जावं दी ह्या हातीन धरलें येवचन पोंताक पावोंक दानीक आशिर्वाद मेळोंक दान मेळोंक हजारो करोडांचें हें काम पोंताक पावच्या खातीर आमी मागया देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन मागलो उपकार मेळच्या खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान बरी भलायकी मेळोंक मतीचें समाधान मेळोंक मतीचो संतोष मेळोंक आत्म्याची घटाय मेळोंक कुडीची पिडा गुणसावंक वायट वंदवण्यां दमावंक धरूंक वायट संवय तावन सुटका मेळोंक आमी मागया ही पवित्र जागड ಬೋಧಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಈ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ ಅರ್ಧ ಭಿನ್ನಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧುನಗಳಿಗೆ ಶಿಗಡ ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ದೇವರ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಕರುಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ మనస్తాప దూరపవడు దుష్ట శక్తులు వక్రదృష్టిలు పురాదితిన ಬೇನೆಲು ಶನಿ ಗ್ರಾಚಾರ ನಾಗದೋಷ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ ಇತ್ತಿನಾಂಡಲ ಅವಲ ದೂರ ಪೌಡರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಜಾಗಡ ಎದುಕೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬಹುದಿನ ಅವು ಪೂರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೇ ಕೇಣಲ ಕಾವಡು ದೇವರನ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜನలకు ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪಾವನಾತ್ಮನ ಹೊಸರು ಎಂಕಲ ಮೂರಡಬಡ ಬುರಡು ಪಂಡು ಅರಣ ಕೃಪೆ ದಯೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ देवाच्या दया आणि काकुळतो आमचे ते सदांच मेळच्या खातीर संवसारात शांती समाधान येवच्या खातीर देशांत असले अशांती असमाधान पयस वच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत वाड्यान फिरगचेन आनी दायसिजान बरेंपण जावच्या खातीर ह्या तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानान खंयचे आमचे आशा आत्रे घेवन आमी आयल्या ते सगळे देवाच्या आशिर्वादान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आशिर्वादाने बरोवन दी म्हणून आमच्या हात उबान देवा कुलो मारया सर्गीच्या बापा कुलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत मागया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनं सब शांती समाधान मेळच्या खातीर पिडा शिडा दूर जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हालेलुया 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 हलंबला बला 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 येशूच्या नावान येशूच्या रक्तान येशूच्या सक्तेन सगळे बरेपण जाऊ दे पिडा शिडा दूर जाऊ दे येताना भक्तीचा आशीर्वाद मिळू दे देवाची कृपा मिळू दे देवा शांती समाधान मिळू दे सगळ्या सुटका वाचवणे मिळू दे बरेपण जाऊ दे बरी भलायकी समाधान मिळू दे या तळाची काम वावर फळादी जाऊ दे देवाच्या कृपेन सगळे बरेपण जाऊ दे मला जाऊ कसली मीटिंग सक्सेस जाऊ दे मला जाऊ कसली मीटिंग सक्सेस जाऊ दे सगळे बरेपण जाऊच्या खातीर देवाची कृपा मेळच्या खातीर कोणती दुःख बेजार आहे देवाची कृपा मेळल्या हालेलुया 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 हालेलुया
छेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव चिणी जिवन बगे मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा होळसुचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे सोडचो रास्ता संकाली आनी आमचे चुकलेल्या उशिताव तशें आमचे बदकामोस आनी आमकां धाडले पडो देव नाका पूण वायट Salores martira, ama pasot venatika. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसाच्या काठी प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तो वें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशी कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कुटुंबांत कोणा पासत आमी मागता त्या पिडेस्तां पासत आमच्या लगीं जायत्या लोकांनी मागोवंक सांगलां तांच्या इराद्या पासत हें विक्षण करतल्या सोमेस्तां पासत नवें धरल्यां पासत पिडा शिडेन बंदड बांद पासत आसलेल्यांक सुटका मेळच्या खातीर द विशेश तरान मागया प्रधान याजक आतां मागतलो. सोम्याचे नावे आमचो आदर ताणे रस्ता सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमे तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या अविस्वासी साखरांचे तुझी दया दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडल्या सर बांद माणसांतले तांकां सोडाय. मोतीची आणि कुडीची सर दूख तांचे तन पयस कर. तुझ्या गणित काकुतीचेर पातयो नायिल्ल्या तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. या बसिलिकान तुझ्या दैवीक सावस संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हूण दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुज्या साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यान देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तीवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फोव कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. समय जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. समय जेजू तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. समय जेजू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ देवाची कृपा आमकां मेळोंक सर तराचे पातकाचे बोगसाणें मेळोंक कृपा आमचे देवून येवं दी म्हणून मागया. उबे रावया पवित्र आत्मेचें गीत आमी गावया. मुचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या मुचेर देवोन काळी से आशेता तुका तेला लेता ये तू काळजान मुच्या पवित्र आत्म्या काळी से आशेता तुका तेला लेता ये तू काळजान मुच्या पवित्र आत्म्या
ಪವಿತ್ರಮ್ಯ ಪೇಟೈವು ಸೋತುಸೋ ये पवित्रत्म्या पेटैवुजो तुसो माका तूं पवित्र कुर्पेन माका तुंब काळजांत म्हज्या सदां करतो मेडा ये पवित्रम्या पेटैवुजो तुसो ये पवित्रम्या पेटैवुजो तुसो माका तूं पवित्र काळजांत म्हज्या सदां तर तूं मेडा ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ